1994 वर्सा रुवांडा ईस्ट आफ्रिका ह्या देशांत एक सिवील वॉर जालें आनी अशें म्हणटात की 100 दिसां भितर 8 लाख मायजूच लोकां मदें झगडीं जावन ते मरोन गेले. आनी तातूंत मदलें न्हू एक 14 पिरायेच्या एकलो भुरगो मार्सेल नांवाचो मार्सेल विनेजा हाची फामील मरोन गेली आनी वर्सां गेलीं आनी हो भुरगो एक जेजुईट पाद्री जालो. एक दीस आपलें फुडलें शिकप करूंक तो रुवांडा सोडून दुसऱ्या देशांत वयचे आदीं ताणें आपल्या गांवघरा वचूंक थारायलें आनी थंय जंय आपणाची फामील नेकी पिल्ली आसात थंय वचून भेटूंक ताणें थारायलें आनी तो गेलो आनी तांच्या फोंडाची तो उबो आसलो. तेच बरोबर थंयच जो कोण मनीस जाणें ताच्या फामिलीक मारलोली तोय थंयच उबो आसलो. आनी तो मनीस म्हज्या भावन भयणो दिमेर पडटा आनी हाचे कडेन विचारता, मार्सेल तुज्या काळजांत म्हाका भोगसूंक आजून जागो आसा? आनी फादर मार्सेल एक इंटरव्यूआंत अशें जाप दिता. तो म्हणटा स्वताच्यान म्हज्यान ताका भोगसूंक म्हाका शक्ती आसूंक ना, पूण त्या वेळार म्हज्या परस एक व्हडलें कितें म्हजे भितर आयलें आनी हांवें ताका भोगशिलो. तो म्हणटा की आपणें ताका उबो केलो आनी ताका वेंग मारली. वय म्हज्या भावन भयणो फादर मार्सेलाचे जिवितांत काळजांत एक राग आसलेलो आपल्याचे फामिलीक कोणें मारला ताचो, एक मनशान ताचे फामिलीक मारलेलें आनी ताका दूख केल्लें. आनी तोय एक बणकुणीत कसो आसलो, पूण तो म्हणटा जेन्ना हांवें ताका वेंग मारली म्हाकाय सुटका मेळ्ळी. आयज म्हज्या भावन भयणो जेजू आमकां भोगसण्याची मनशां जावंक आपयता.